नमस्कार आणि उपकार तुमकां सगळ्यांक। सध्या गोंयान लॉ अँड ऑर्डरचे सिच्युएशन कितें जाला हे आमकां दिसता सगळ्यांच्या फुड्यान आसा। आणि जो सुलेमान सिद्दीकी उर्फ सिद्दीकी खान हो जेलींतल्यान जेन्ना फरार जाला किंवा ताका फरार केला हे इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना लॉ अँड ऑर्डरचे सिच्युएशन दिसान दीस कितें जायत गेला हाचेर एक स्पेशल रिपोर्ट तुमच्या मुखार आमी हाडपाचो प्रयत्न करता। काय वर्सां फाटीं आमी गोंयकार उलयताले आनी प्रत्येक कडेन आमकां आयकुपाकूय मेळटालें की गोंय बिहार जावपाक लागला, गोंय मोस्ट क्रायम आशिल्लो स्टेट जावपाच्या वाटेर आसा। आयज म्हाका दिसता हे प्रिडिक्शन खरें जावपाक लागला। सध्या गोंयान सगळे तरेचे क्रायम्स आयकुपाक मेळटा आमकां। लँड ग्रॅबिंग, मर्डर, असॉल्ट, स्कॅम, किडनॅपिंग, एक्स्ट्रॉशन, यू नेम इट अँड वी हॅव इट अशें म्हणपाक काय हरकत ना। पूण कोणें चिंतिल्लें की ह्या सगळ्या फुडलो क्रायम म्हळ्यार क्रायम ब्रांचीन अरेस्ट केल्लो एक क्रिमिनलाक सुद्धा स्वता पुलिसूच एस्कॉर्ट करून फरार करतलो म्हूण। गोंयचो लॉ अँड ऑर्डरची हालत हाचे वयल्यान आमकां समजुपाक जाय आनी समजुकूय कळटा। लॉ अँड ऑर्डर, कायदो आनी सुवेवस्था। सध्या कायदो फक्त सामान्य मनशाकूच लागता अशें दिश्टी पडटा, कायद्याची एकदम फकाणां चल्ल्या अशें दिसून येता। आनी सुवेवस्था, हांगा वेवस्थाच ना जाल्यार सुवेवस्था खंयची असो दुबाव येता। आमी हे उलयतना कितलीशींच उदाहरणां आमच्या फुड्यान आमकां दिश्टी पडटा सध्या, पूण सरकाराक हातूंतले कांयच कशें दिश्टी पडना काय। सुवेवस्था दवरपाक आमी सरकाराची निवड करता आनी सरकार पुलीस भरती करतात जाणे करून पुलीस लॉ अँड ऑर्डर जाग्यार दवरतली। सध्या कायदो आनी सुवेवस्था दवरपी पुलिसूच कायद्याची आनी सुवेवस्थेची कितें हालत करता हाचे भयंकर उदाहरण आमच्या फुडल्यान सध्या आसा। सध्याक आसागांव हावस डिमॉलिशन केसीन आयिल्ले पुलिसांचे नांव, कॅश फॉर जॉब केसीन पुलिसांचे नांव, सुलेमान सिद्दीकी उर्फ सिद्दीकी खान ह्या केसीन येवपी पुलिसांचे नांव आनी खूब अश्यो केसी ज्यो आमकां आयकुपाक मेळटा हालीं। आमी आयज उलयतले ते सुलेमान सिद्दीकी उर्फ सिद्दीकी खान केसी बद्दल। लँड ग्रॅबिंग केसीन एसआयटीन अरेस्ट केल्लो वन ऑफ दी मेन अक्यूज सुलेमान सिद्दीकी 13 डिसेंबराक जेलींतल्यान फरार जालो और फरार केलो। अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। 12 नोव्हेंबर 2024 सिद्दीकी हाका अरेस्ट केल्लो, जाचेर टोटल 15 सिरियस क्रिमिनल केसीस नोंद आशिल्ल्यो। एका सीसीटीव्ही फुटेजी प्रमाण एक आयआरबी कॉन्स्टेबल अमित नायक जेल ओपन करून सिद्दीकी हाका बिंदास्त भायर व्हरतना दिश्टी पडटा। मागीर तो आयआरबी स्टाफ ताका घेवन गोवा बॉर्डर क्रॉस करून कर्नाटकाक व्हरता। सिद्दीकीक सोडटा आनी स्वता हुबळी पुलिशेक सरेंडर करता। दुसऱ्या दिसा म्हणजेच 14 डिसेंबराक अमित नायक हाका गोंयान हाडटात। एट द सेम टायम अशें एक न्यूज रिपोर्ट्स येता की सिद्दीकीन अमित नायक हाका 3 करोड दिवपाचें प्रॉमिस केल्लें म्हूण। उपरांत सेम डे आनी एक खबर येता की हो आयआरबी स्टाफ अमित नायक हांणी सुसायड करपाचो प्रयत्न केला म्हूण। टॉयलेटीन आशिल्ले टॉयलेट क्लिनर पिवन तांणी सुसायड करपाचो प्रयत्न केला अशें सुत्रां कडल्यान आयकुपाक मेळटालें। सध्या अमित नायक हे जीएमसीन उपचार घेता। उपरांत 15 डिसेंबराक काँग्रेसचे सुनील कौटनकर हांच्यांनी इमर्जन्सी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, म्हणजे ती एक प्रेस कॉन्फरन्स रातची तांणी आपयली। जातूर सुनील सिद्दीकी हाजो एक रेकॉर्डेड व्हिडिओ रिलीज करता, जंय सिद्दीकी सरकाराचेर, सरकाराच्या एका एमएलएचेर आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचेर खूब गंभीर आरोप करता। हातूंतले काय आरोप जे आसा, जे गंभीर आरोप आसा ते तुमच्या मुखार आमी दवरपाचो प्रयत्न करता। आरोप क्रमांक 1, आपल्याक पळोवपाक स्वता पुलिसांनीच मदत केल्या। आपल्याक बॉर्डर क्रॉस करता आसतना पुलिसांची एक गाडी मुखार गेली आनी एक गाडी उपरांत आयली अशें ह्या व्हिडिओन सिद्दीकी हांणी म्हळां। आरोप क्रमांक 2, आपल्याक एसपी क्रायम हांच्या ऑफिसान व्हेलो, थंय गोवा असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर सुद्धा हजर आशिल्ले आनी आपल्या पायार खूब मारले आनी एक जमीन आसा ती आपल्या नांवार करपाक लायली असो सुद्धा आरोप आसा। आरोप क्रमांक 3, एसपी क्रायम हांच्यांनी आपलो एनकाउंटर करपाची सुद्धा धमकी दिली, हो खूब गंभीर आरोप आसा। हो व्हिडिओ रिलीज जाल्या उपरांत गोंयच्या पॉलिटिकल मळार एक खवदळ पडलो। सरकाराचेर आनी पुलिसांचेर इतले सगळे आरोप आसतना आनीक काय भयंकर आरोप लागले। आता काय महत्वाच्या प्रश्नांचेर जे आमच्या सगळ्यांच्या मनान आसा, तकलेन आसा, हे प्रश्न जे आसा ताजेर नजर मारूया, जातूर सरकार आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचेर गंभीर प्रश्नचिन्ह उबे जातात। प्रश्न क्रमांक 1, सिद्दीकी हाका जेलींतल्यान व्हरतना बाकीचे पुलीस खंय आशिल्ले, कितें करताले? म्हळ्यार ज्या पुलीस स्टेशनांतल्यान किंवा क्रायम ब्रांचींतल्यान भायर व्हरताले तेन्ना फक्त एका पुलिसाचें आमकां नांव किंवा फेस दिश्टी पडटा। हे येदे व्हडल्या पुलिसान एकटोच पुलीस आशिल्लो काय, किंवा बाकीचे जे पुलीस आशिल्ले, ऑफिसर्स आशिल्ले, ते कितें करताले? प्रश्न क्रमांक 2, समजुया पुलिसाक तेन्ना कळूंक ना, पूण क्रायम ब्रांचींतसून भायर गेल्या उपरांत कशें कळूंक ना काय? कारण बॉर्डर क्रॉस करपाक, म्हणजे क्रायम ब्रांच जे आसा रिबंदर, थंयच्यान गोवा बॉर्डर क्रॉस करपाक अरावंड 2 वरां तरी जाय। सो ह्या 2 वरां भितर बॉर्डर सर्वेलन्स कित्याक करूंक ना काय? प्रश्न क्रमांक 3,
सिद्दीकीक पळपाचे म्हणजे सिद्दीकीन पळपाचे प्लॅनिंग केन्ना केले आणि ताका कोणे मदत केली? प्रश्न क्रमांक 4, प्लॅनिंग करपाक आणि एक्झिक्यूट करपाक जेली भायर कोणाकडे तरी उलोवचें पडटलें. सो इतले व्हडले प्लॅनिंग म्हणजे भायर सरल्या उपरांत खंय तरी दुसरे कडेन वचपाक हे सगळे प्लॅनिंग पयलीं करचें पडटलें. सो हे उलोवपाचे प्रबंध कोणे केले? म्हळ्यार जर फोन बीन हांगासर यूज जाल्या, फोन कॉल्स केल्या जाल्यार हे फोन कॉल्स कोणे केलो आणि कोणाक केलो? प्रश्न क्रमांक 5, IRB स्टाफ अमित नायक हाका टॉयलेट क्लिनर कशे एक्सेस झाले? जेन्ना तो अरेस्ट जाल्लो ताच्या उपरांत ताका टॉयलेट क्लिनर कशे एक्सेस झाले? तशेंच प्रश्न क्रमांक 6, अमित नायक हांणी हुबळी सरेंडर केला आणि गोंयान येवन सुसायड करपाचो प्रयत्न कित्याक केलो? ह्या प्रश्नाची जाप सरकार कित्याक दिवंक पावना अजून? 16 डिसेंबराक सीएम डॉ प्रमोद सावंत हांकां जेन्ना हाचे विशीं विचारले तेन्ना जाप दितना तांणी चोर कितें आरोप करतात ते तुमी खरे धरतात असो उलट प्रश्न केलो. सीएमान आरोप केल्ल्या पुलिसाक आणि पॉलिटिशियनाक डायरेक्ट क्लीन चीट इतल्या फास्ट कित्याक दिली काय? ह्या व्हिडिओन जी नावां आयल्या आणि आरोप जाल्या त्या आरोपांचे इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक जायना? कारण आरोप खूप गंभीर आसा आणि हे गोंया पुलिसी कडेन निगडीत आसा, गोंयच्या राजकारणा कडेन निगडीत आसा, MLA कडेन निगडीत आसा. आरोप खूप गंभीर आसा आणि सरकारा कडेन हाची जाप ना सध्या. खरें म्हळ्यार हो प्रश्न टाळपापेक्षा हाजेर जबाबदारी घेवप गरजेची आशिल्ली. पूण सरकार सध्या त्या मुडान अजिबात दिसना आणि लोकां फुड्यान आसात ते फक्त प्रश्न आणि कदाचित हे प्रश्न लोक कांय दिसांनी विसरतले बी.